जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बाबाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां माथेव सुवांजेल 5 अध्याय 40 तावन 8 वाक्या म्हणसर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43 to 48 असें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दूख दितल्या पासून मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्याचेर तशें कोट्याचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर आनी पातक्यांचेर पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. इतले सुखाकारी करतात न्हय. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरी जालें. अनुभवार्थी लेगून तितलें करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय जय सर्व बरी. प्रत्येक कश्टाचें आमकां काम हें जेजूची शिकोवन आज इल्लें आनीक इल्लें डीपर येता. जशें दीस करिश्माचे दीस एक दीस उणें जाती आसात आमकां तशें शिकोवन जेजूची आनीक गूण आयकवी आसा. आतां आज दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां दूख दितल्या पासून मागा. दोनी कश्टांची गजाल. चड कांय थंय वटले हायर लेवलाचें तुजें आत्मीक तरान तुजी वाडवळ आसल्यार मात्र हें साध्य जाता सोड न्हू. साद्या लोकांक साद्या भावार्थांत आसलेल्या लोकांक हें साध्यच ना. बारीक कश्टांची शिकोवन जेजूची. पूण ही शिकोवन वर्ती शिकोवन म्हण येत आमकां प्रत्येक जावन दुस्मानांक भोगसूंक. चड जावन आमकां कितें जाता आमी हर एक दीस सकाळीं उठोन मागता जाल्यार एक कोणी तरी दुस्मान आसा जाल्यार सुरू जेजूच्या मुखामळ आमच्या मुखार येना. त्या दुस्मानाच्या मुखामळ मुखार येता आनी मागोवंक तो जायना. तेंच चिन्ह येतात. ताणें केल्लें कितें वायट आसा जाल्यार ताणें कितें तुका गाळी सवय सवरलें आसा जाल्यार या तुजे विरोध कांय कोर्टात केस घाल्ली आसा जाल्यार तांचें चिंताप येता सोड न्हू. देवा कडेन लक्षिलो संबंध जोडूंक आपणे ही दुस्मनगाय सोडिना. देखून आमी देवाचो लक्षिलो संबंध जोडीचे जाल्यार आमी दुस्मनाक बक्षिचे आनी तांकां आमकां कोण द्वेशिता तांचे खातीर आमी मागचें. आमी मागचें कशें दुस्मानाक द्वेशितल्या मागचें कांय वायटच मागचें सोन बरें मागचें बारीक बुणें जायना मागोवंक. आमी कितलेंय सांगी येता तुमकां पूण तें कार्यगत करूंक बारीक कश्टाचें. कित्याक म्हाका मस्त कश्ट मारल्यात म्हज्या दुस्मानाक बगसूंक दुस्मना खातीर मागोवंक बारीक कश्ट मारल्यात. थोडीशीं वर्सांत हांवें काडल्यान जावयेत म्हज्या जिवितांत हांवें बगसूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक. पूण क्रमेन बारीक जाता. देवाचो मोग आमी अनुभव केल्ले वरवीं देवाचें हजरपण आमी अनुभव केल्ले वरवीं ह्या देवाच्या लक्षिलान आमी फाटलाव केल्ल्या वरवीं मात्र हें साध्य जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी. नाजाल्यार बारीक कश्टांची गजाल. पूण खरेपणाची शिकोवण ही जावन आसा सर्गींच्या राजाच्या दारवटे तो उक्ते करतात. ह्या जेजूच्या शिकोवणेक जर आमी पाळो दिलो जाल्यार जर हें आमी आमच्या जिवितांत आमी पाळता जाल्यार खंडीत सर्गींची दारांत उक्ती जातात. आनी इतलो पवित्र आत्मो आमचेर वळटा गी पवित्र आत्मो आमचे देवन येता गी आमी जेजून केल्लेली कामां करूंक शकता. मोगाच्या भाव आनी भयणी बरीं कामां करूंक समाजचें जावं दी फिरगेचें जावं दी वाड्यान जावं दी कुटुंबान जावं दी बरीं कामां करूंक आमी शकता. केदाळा हें आमचें थंय जारी जाता आसतना आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां जेजू शिकय म्हणून मागचें सदां न्ही. जेजू म्हाका दुस्मान आसात वय त्या दुस्मानाचो मोग करूंक म्हाका शिकय. जेजू आसात वय तांचे खातीर म्हाका आशिर्वाद मागोवंक शिकय. आशिर्वाद मागा म्हणटा शिराप न्हय म्हणटा. दुस्मानाचेर आशिर्वाद मागा. जर तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. जर तुजो दुस्मान ताणेता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें ताचे वयर उज्याची जलती आख्थेंत ताचे वयर तूं दवरतलो याद ताचे थंय तो उजो तूं पेटतलो. कित्याक म्हळ्यार उजो म्हळ्यार वो उजो न्हय. तूं जर दुस्मानाचो मोग करताय जाल्यार जर दुस्मान भुकेतना तूं ताका खावंक दिताय जाल्यार जर दुस्मान ताणयता जाल्यार ताका पियोंक दिताय जाल्यार तुवें पवित्र आत्म्याची केंडां ताचे वयर धळची.
तो पवित्र आत्म्यान भरता, तूंय पवित्र आत्म्यान भरता. देवाला दुस्मानगाय तो पवित्र आत्म्यान उजो आमच्या मध्ये असलो दुस्मानगाय भस्मन उडयता, सगळं नितळ करता, पवित्र करता. कितली बरी शिकवणी. आज आमी पाळोंक मुखार सरच्या मोगाच्या भावानी बहिणी कस्त आसात वय. आमकां ह्या संवसारान दुस्मान म्हणलो कोणी ना. आमचो दुस्मान देवसार मात्र. आमचो दुस्मान आमचो वैरी कोण? सैतान मात्र. कोणी मनीस, म्हजी भाव, म्हजी बहीण, म्हजी आवय, म्हजी बापय, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजी कोणंत ती दुस्मान नाही म्हाका. जावंक पुरो तांचे थंय ती दुस्मान गाय घाल्या जाल्यार कोणें घाल्या? त्या सैतानान घाल्या. देखून आमचे सुस अंतराळाच्या अंधकारी आणि संसाराच्या प्रभुत्वान राज्यत्वान प्रभुत्वा विरोध. अंधकारी संसाराची राज्यत्व आणि प्रभुत्व आज म्हजे वयर आनी तुजे वयर दाड घाल्या गे. आमच्या मोती कुड्ड्यो केल्यात गे. अजुनी आमकां बक्षूंक जायना गे. अजुनी आमकां दुस्मना खातीर मागोवंक जायना गे. तर खंडीत जावन आमी इल्लेशा पाटी आसा. आत्मीक तरान वाडावळींत आमी फाटीं पडल्या. आनी की सड आनी सड आत्मीक तरान वाडावळ काणगेवी आमी त्या दाळा सगळ्यांक बक्षूंक जाता. मोगाच्या पण कांय कश्ट मारनात. एक पाटी बगता वय पूण एका घडयेन बक्षूंक जाता. एका घडयेन बक्षूंक जाता. तांचे खातीर मागोवंक जाता. तर देवाची आशिर्वादां आज आमच्या दुस्मानाचेर मागया. देवाची काकूळट आनी कृपा आमच्या दुस्मानाचेर मागया. आनी तांणी केल्लें कितेंय वायट आसा जाल्यार आमकां आमी ताचे काळजान तावन तांकां आमी बक्षिया. कित्याक जेजूचें उतार समय जशें हांवें तुमकां खुर्सा तावन बक्षयलां तशें तुमी एकामेकाक बक्षिया. खुर्सा तावन काडलें बक्षणें बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणून नेनात. तर कितले जेजूक कांय कश्ट दिल्ले, जेजूक झरबाचे मार मारले, जेजूचेर तिंपी उडयल्ले, जेजूचे मुठयो मारल्यो, जेजूक काले बुरा केळकुळां केल्ली, तांकां जेजून त्या खुर्सातान बक्षिलां जाल्यार म्हज्या आनी जिवितांत म्हाका आनी तुका वायट केल्ल्यांक बक्षूंक कितें पाड आसा? कांय ना. बक्षूंक जाता. खंडीत जेजूची काकूळट आनी कृपा म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्यार आमकां बक्षूंक जाता. देखून आमी दुस्मानगाय कान उडया. दुस्मानगाय नाका आमकां ह्या संवसारांत. कोणा कडेन दुस्मानगाय नाका. आमकां दुस्मानगाय एकच व्यक्ती कडेन तो जावन आसा सैतान. ह्या देवसार म्हणटात ताका, ह्या लुसिफर, ताच्या पौजे कडेन आमची दुस्मानगाय. आनी खंडीत जावन ताच्या मस्तक चेंसूंक आमकां देवान पदवी दिल्या. आनी आमकां रोमाकाराच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा 16वा अध्याय 20वे वाक्यांत वेगीस वेगीस म्हणटा ते वेगीस म्हळ्यार जालो वेळ लागीं पावलो मोगाच्या भावानी बहिणी. आमच्या दुस्मानाक मस्तूचो कोण तो दुस्मान म्हणून क्लियर सांगता पळया. तवळ समाधानेचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घालून मस्तितलो. तुमच्या पांयां तळा म्हजो दुस्मान कोण आज, म्हजो वैरी कोण तो सैतान, ताका म्हज्या पांयां तळा घालून ताका मस्तूंक जेजून म्हाका पदवी दिल्या. तर तुकाय पदवी दिल्या. देखून बेगीनच म्हणटा बेगीनच. कित्याक म्हळ्यार सैतानाचो काळ लागीं पावलो. ताचो नासाचो अंत लागीं पावलो. देखून तो चड उसांबोळ जाला आजकाल. देखून आमकां चड दुस्मानगाय करूंक एनकरेज करता. देखून सगळ्यांचे मतींत बेजाराय खंत दवरूंक लायता. देवाची काकूळट आनी कृपा मेळनातले बरी आमकां पेसारता. मागणें करूंक जायनातले बरी आमचे वयर दबाव घालता. पवित्र पुस्तक वाचिनातले बरी आमकां दबाव घालता. खंय मागतानाय न्हीद देवाचें उतर वाचतानाय न्हीद येवचें. हें पुरा सैतानाची तंत्र सावां हाचे वयर जैत वराज्याने बेगीनच म्हणटा स्वामी जेजू. बेगीनच म्हळ्यार आजच तुज्या दुस्मानाक तुका विरोध करतल्या त्या देवसराक ह्या सैतान ताच्या मस्तक तुज्या पांयां तळा घाल मस्तूचो अधिकार देवान म्हाका आनी तुका दिला. देखून आज जेजू स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आमचे सवय आसो म्हणटा. सदांच तो आमचे सांगत आसो, आमचे सांगता जियो. देखून आज खंयचोच संवसारांतलो मनीस म्हजो आनी तुजो दुस्मान न्हय. ते आमच्या मोगाची मनशां. तांचो आमी मोग करया. आनी कोणी दुस्मान आसा जाल्यार तांचे खातीर तांकां बक्षिया आनी तांचे खातीर आमी मागया. आमकां दग दितल्यां खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ कशें जेजो
भगिवंती मरे दावचमय अम्मा बियांका तिरविनयती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाने पिताने पवित्रात्म्या तो स्वाधीन तो स्वातानी सदा सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.